की वी आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस ड्राफ्ट CRZ नोटिफिकेशन 2018. आमी कितें म्हणटा, आयज दीस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इज अ ब्लेटंट वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, coastal regulation zone came into force, that is 1991 and eventually to 2011. पूण अजून पासून गव्हर्मेंटान ते कंप्लीट करूंक ना आनी ती कंप्लीट करिनासतना तेंच्यांनी न्यू ड्राफ्ट येयलो. म्हण हें चल्लां कितें सरकाराचो? आम आदमी पार्टीन नवे CRZ अधिसुचोवणेक हरकत घेतल्या. गोंय आयज सगळे कडेन आमी मार्केटिंग करता एक टुरिजम प्लेस म्हणून. ती टुरिजम प्लेस आसतना जर 50 मिटरां भितर जर घरां बांदपाक दिलीं, स्ट्रक्चरां बांदपाक दिलीं जाल्यार 5 स्टार हॉटेलां येतलीं आनी मागीर फक्त थंय सगळो तांचो जो सॅनिटायझेशन आनी हें तें आसा, जे बाकीची घाण आसा तें सगळें दर्यान वतलें. ऑलरेडी वता, पूण आतां जी वाट लागतली ती आनी पळोवपाची सारकी उरची ना. आम आदमी पार्टी हाचो निशेध करता. सदांच कशें चल्लां की खंय तरी असली नोटिफिकेशनां काडपाची आनी मागीर बॅगां घेवपाची. आमी हाचो सदांच विरोध करीत आयल्या. जर गोंय सांबाळूंक जाय, गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून जो नारो घेवन भोंवता हो सरकार आनी विशेश करून गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तेंच्यांनी ह्या बद्दल कांयच उलोवंक ना. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें हाजेर कितें म्हणणें आसा तें आमी खंय आयकूंक ना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.